बरेपण कोण करतस ताका विंचून उबारून दुसऱ्याक दाखोवचें काम करता. चांगपण उदेन येवन सुसंस्कृत समाज निर्माण जाता. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र गेल्या 6 वर्सांतून ह्याची प्रयत्नांतू मग्न जावन आसा. सतत समाजांतले साहित्य आणि सेवेचे मुखेन साधन केलेले आणि बरेपणा दिकाडे समाजाक घेऊन गेलेले लोकांक तांगेल शक्तीक अभिनंदनपूर्वक सलाम करून बरेपणाचे अयस्कांतीय क्षेत्र हांगा निर्माण करतस. असलेची एक प्रयत्न जावन आजी विश्व कोंकणी केंद्राचे साहित्य समारोहाचे अंग जावन 2 दिवस विश्व कोंकणी पुरस्कार 2022 हो एक महत्वाचो सुवाळो हांगा चलतस. आजी हांगा साधनेक गौरवाचो नमस्कार, हांगा साहित्याक आत्मीय सत्कार आणि सेवेक प्रशस्तीचो अलंकार. आयचे विश्व कोंकणी पुरस्कार 2022 हातू विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार, विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी समान, बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार आणि ह्या वर्षाचे 2 नवे पुरस्कार डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार, डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार म्हणलेले 6 पुरस्कार ताका भाजन जालेले समर्थ व्यक्तींक हांगा पाव जात आसती. ह्या कार्यक्रमांत तुम्ही अभिमानान भाग घेत आसती. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार सांगता. आजी ह्या क्षेत्रांत कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान निर्माण करून विश्व कोंकणी म्हणलेले भास साहित्य सेवा आणि सामाजिक अभिवृद्धीचे संस्थान बांधिलेले श्री बस्ती वामन शणै हांगेल उद्गासान बस्ती वामन शणै संस्मरण उपन्यास हांग चलता. त्या चोलसून दिवच्याक आमगे लोटू डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबाग हांनी नावादीक मानव अधिकार आणि ग्राहक अधिकार हाचे ह्या कार्यक्रमांत चलचे आसा. आम्ही कोंकणी म्हणलेले एक आत्मविश्वासान हरदी फुल्लोन हांगा आयिल्ले तेन्ना आमगे सगळो भाषाभिमान आनीक वाटयतस हे कोंकणी अभिमान गीत. आता कार्यक्रमा सुरेख आमगे स्वाभिमानाचे आमगे भाषाभिमानाचे ध्येय जालेले हे कोंकणी अभिमान गीत हे डॉक्टर वैष्णवी किणी हांनी प्रस्तुत करता म्हण हांगेले निमगून घेता. आनी डॉक्टर नैशी हिंदुस्थानी संगीतांत तांगेले एक सिक्त सती जाल्यार वैष्णवी किणी तुमगे मुखारी कोंकणी अभिमान गीत प्रस्तुत करता. कोंकणीची जनमना कोंकणीची जनमना कोंकणीची जनमना कितले राज्य कितले देश भ्रमण कोरनु थक्कनी कितले रात दिस धात जाऊन भक्कनी स्वाभिमानी स्वावलंबी स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना ओ अदम्य चेतना ओ अदम्य चेतना भास आणि संस्कृती जीवाची
कोंकणीची जनमना कोंकणीची जनमना विविध क्षेत्र सिद्ध हस्त उभे रावली परत परत नाव पावले दिग्दिगंत कोंकणी मनीसी अनंत स्वाभिमानी स्वावलंबी स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना ओ अदम्य चेतना ओ अदम्य चेतना स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना सहनशील धैर्यवंत कोंकणीची जनमना कोंकणीची जनमना कोंकणीची जनमना. ಶತಮಾನದಕ್ಕೂ ರಾಜಾಶ್ರಯ ನಕ್ಲವರಿನ परतून तगल पायारी उबे राबून आज तय आम्ही बहु स्वाभिमानाने उलयची कोंकणी जनाले एक तांगेल एक अंतसत्वाक हे पद समर्पित हे पद बरयले आमगेल मध्येशी श्रीमती शकुंतला आर किणी हानी पद बरयले शकुंतल मायेक तशी सांगिले डॉक्टर वैष्णवी किणी हांका धन्यवाद. आता कार्यक्रम सुरवेक येवकाराचे उतर आमगेले उत्साहपूर्ण विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जॉनसचे श्री नंदगोपाल शणे. देवाक गुरुवर्याक मलगड्यांक साष्टांग प्रणाम कोरनु विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविले सर्वांक मेगेलो मोगाचो नमस्कार. एक संस्कृत सुभाषित सांगतस कसल म्हळ्यार लोकांचे पुरा कडेन तुकून आमकां श्रेष्ठ जावन आशिल्ले विचार येवो म्हणून म्हणटाना काली उक्तावण जालेले हे सेंटर ऑफ एक्सलन्सांतू हाजी मूल उद्देश कसल म्हळ्यार श्रेष्ठ विचार ताजे बगे चिंतन मंथन जावन हांग तुकून श्रेष्ठ विचारोपास लोकांचे पुरे कडेन वचूं का म्हणलें आमगेले एक कार्यावळी आमी मांडून घेवचे मुखावेल दिसांत आमी आलोचन केला. कित्याक म्हळ्यार आमगेले कोंकणी समाजा लोकांक मस्त एक हँड होल्डिंग करून मुखार वचचे एक व्हड सेक्शन आमगेले जना अगत्य आसा म्हणले खातीर हाजें स्थापन जालेलें आसा. आज हाका पुरस्कार हें म्हण पुरो सांगलें. म्हाका दिसता पुरस्कार तुमी येवन आमकां विश्व कोंकणी केंद्राक एक पुरस्कार आमी करून घेवचे म्हूण हांव लेखतस. कसला म्हळ्यार हें प्रति वर्स हांव पुरस्कार कार्यक्रमांत भाग घेतना म्हाका दिश्टी कसल म्हळ्यार असल एक श्रेष्ठ जनांगेल हांगा एक पादस्पर्श जावन ह्या जाग्यार आमकां एक चैतन्य येता आनी वर्स वर्स काम करूंक म्हूण म्हाका दिसतस. आयचे हे कार्यक्रमाक येवन पाविले आमगेले नांवादीक जावन आशिल्ले श्री उल्हास कामत UK एंड को फाउंडर हांकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करतास. डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबाग मानव हक्कुಗಳ कार्यकर्ता म्हणत सामाजिक ॲक्टिव्हिस्ट तुमकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करतास. संदीप शेणे दूरचे मुंबईतून आयिल्ल्यान तांणी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे पॅट्रन तुमकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करतास. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचे सर्व ट्रस्टीज प्रत्येकल्यांक हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करतास. आज हे पुरस्कार प्राप्त करून घेवचे आशिल्ले माणिकराव गावणेकर हांकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. तशीच जयंती नायक तुमकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करतास. वल्ली क्वार्टर्स तुमकां हांव हार्दिक जावन स्वागत करता. BVS सेवा पुरस्कार प्राप्त करून घेवतले डॉक्टर लविना नोरोना तुमकां हांव स्वागत करता. डॉक्टर B शांताराम बाळिगा तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत. दयानंद पै विश्व कोंकणी पुरस्कार घेवच्याक येवन पाविले अजित गणपत शेणवी केरकर तुमकां हृदयपूर्वक जावन स्वागत करतास. श्रीमती विद्या पै हांकांय हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता. आज येवन पाविले आमगेल्या सर्व कोंकणी भाव भयण्यांक हांव स्वागत करून म्हगेले दोन उतर समाप्त करता. देव सगळ्यांक बरें करो म्हूण मागून घेता. विश्व कोंकणीचे उद्देश कसल आसा म्हूण सांगताची
विनम्रताची हृदयाचे एक उतर कोरनो नंदगोपाल शेणे मम्मानं आमकां सगळ्यांक स्वागत केला. तुमकांय माय मोगाचो स्वागत आमी सांगता सती. आता कार्यक्रमांत आजी हांगा पुरस्कार लाभचे सगळ्यांक अभिनंदन करतची तांकां अभिनंदनेचे उतरांनी सन्मानित करता म्हणून हांव श्री उल्हास कामत हांगे लागीं विनंती करता. पूरा ಜನಕ್ಕೆ मेगे नमस्कार. साहित्य संगीत मक्कनी ताका मस्त काय संबंध ना म्हळ्यार आमी लायफ आणतो साहित्या ಬಗ್ಗೆ संगीता ಬಗ್ಗೆ तितले टाइम आमी स्पेंड करनी कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार एक्स्ट्रा दुड्ड नाशिल्ले संगीत शिकूंक. आतां दुड्ड आसता शिकूं जायना. त्या टायमार टिचर सोदून वचचे स्कुला वचचे कश्ट आशिल्लो आमकां. त्या टायमार चंदमामा लागींचे घराचे चंदमामा वाजून ते आमी केला तितले शिवाय लायफान तूं आनी कसले करनी. आजी तुमकां पुरा पळयतना आमगेले नंदगोपाल शेणे मामान सांगील म्हणके तुमी आमकां पुरस्कार दिवचे तुमगेले प्रेझन्स हांगा येवन असं जन आसतात न्हू म्हणून गोत नाशिल्लें. आमी पुरा व्हडले साहित्य संमेलन परिशदाचे पुरा आमी पेपरार वाचून आमी पळयला तितल्या शिवाय आनीक हे अवॉर्ड मेळ्ळा काय तांकां ते अवॉर्ड मेळ्ळा काय म्हणून पेपरार वाचे तितले शिवाय ते कशी आसता तांणी कशी आसता ती तांणी कशी पळोवचे कशी आसा ती कितले तांगेले एक नॉलेज आसा म्हणून आमकां आतां तुमकां पळयतना कळटा. हे एक लायफ टायम अचिवमेंटाची तुमगेले सॅक्रिफायस तुमी हे साहित्या खातीर हे एक आमगेले हेरिटेजा खातीर आमगेले लँग्वेजा खातीर तुमी कितली सॅक्रिफायस केला म्हळ्यार हे कितली पुरस्कार दिले रे उणेची. आनी हांगा येवन म्हगेले कोंकणी एक 5% इम्प्रुवमेंट जाता. प्रति पंत येतना 5% इम्प्रुवमेंट जाता. आनी आनी मास्टर ऑफ सेरेमनीसाच्यान तेन्ना उलयतना तसं म्हणे वर्ड आसकी म्हण म्हाका गोत नाशिल्लें. आत्तां कळटा असो पुरा वर्ड आमगेल्या कोंकणींत आस म्हणून. केन्ना तांणी शिकली ती खंयची स्कुलां शिकली ती खंयची टिचरान शिकोवन दिली तें म्हाका गोत ना. विश्व कोंकणीन शिकोवन दिली काय तशी मेगेल प्रकार आमकां पुरा वर्ल्ड कोंकणी सेंटर गुरू मम्मान आमकां क्लास काण घेवका कोंकणीचे खंयचे वर्ड्स केन्ना केन्ना यूज करता म्हळ्यार आमकां भाशण दितना आमकां खंयचे वर्ड्स यूज करता म्हणून एक शिकोवन दिले. एक क्रॅश कोर्स 3 दिसाचे सकाळी कापी दनपार जेवण आनी एक क्लास तुमी काण घेतलो म्हणजे रे आमी भाशण दितना आमकां चांचंद चंचंद मागीर यूज कर म्हणजे वर्ड आमी यूज करूयात. सो म्हाका बारीक खुशी येयला आज येवन तुमगेले पुरो ओटू पळोवन आनी तुमगेले कस अचिवमेंट पुरो केला. आमगेले कोंकणीन तो एक्टिविस्ट आस म्हूण म्हाका गोतूच नाशिल्लो. कोंकणी जन आनी एक्टिविस्ट वट्ट वत्त म्हूण म्हाका गोतूच नाशिल्लो. आमी वाचची मात्र एक्टिविस्टान कसं करता ती म्हणून आमगेले बद्दरी एक ग्राहकाले एक एक्टिविटी आसता ती म्हणून आज म्हाका कळ्ळें. म्हाका ट्रान्सलेशन एक सुलभाय काम म्हणून लेखी लायफान जाल्यार ट्रान्सलेशन कितली कश्ट आसा एक लँग्वेजा तुकून आनेक लँग्वेजाक म्हणून आज मागीर पळयता म्हाका कळटा आसा तेवूय एक व्हड अचिवमेंट. पॅलिएटिव्ह केअर आमी आयकल्या ती जाल्यार एक मनीस फॉरेनर तुका घेवन तेंचे मागीर लायफान तो मुखार करता म्हळ्यार आतां मागीर पळयता आमकां कळटा ह्या एक कमर्शियल वर्ल्डान तूं हार्ट सर्जनाक हार्ट आसना एक्चुअली. कमर्शियल वर्ल्डान तूं हार्ट सर्जनाक दिसा 6, 7, 5 दोनी सर्जरी करता ती जाल्यार ते हार्ट एक आसता प्रथम तूं त्या मिसींग आसता एक म्हणटा. त्या टायमार असेल एक हार्ट घेवन तुमी समाजाक कोंकणी म्हणणे पुरायणाक तुमी करता आसा ती दॅट इज सेल्फ इज अ बिग लर्निंग. आनी रामायण 7 कॉपी करता आसके 7 अनुवाद 7 वॉल्यूम येता आसके न्हू रामायणाचे
All these things makes me to feel very proud as a Konkani. आणि हांगा येवचे हांव शिकूंक प्रतिपन देताने हांव एक ना एक आयटम शिकून वता. प्रतिपन देताना हांगाचे केअर, हांगाचे लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट पळयलेली. इट्स proud to be a Konkanian and very proud to be a part of World Konkani Center. And this Center of Excellence, कालचे आमगेले CM आवटो मीटिंग अंतु गोवा CM आयिल्ली ती काली तांगेले पर उरलो तांकां वापस तांकां हॉटेला सोडतना CMन सांगलें हांव इतलें एक्सपेक्ट करनाशिल्लें. कोंकणी सगळे कोंकणीचे आमगेले गोवाचे स्टेट लँग्वेज कोंकणी जाल्यार हांगा कोंकणी जे तुमी इतले चंद कोन्न केला. स्पेशली हांगा कालच्या बिझनस मिटांतूय तांणी उलयलेले एंड तांणी सांगचे आतां आमी एक डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट दोन घेवका आमगेले कोस्टल कर्नाटका आनी गोवा स्टेटाचे. सो इट्स अ बिग बिगिनींग येस्टरडे. नंदगोपाल शणै माम इतली चंद TV काले नंदगोपाल शणै मामा बायलेक हांव सांगलें म्हाका असले एक TV डोनेट करा ती बारी चंदस TV इदे सांजले रे हॉट देची तितले नमुने लार्ज हार्ट असो इतले चंद TV हांतू कांय फुडें आमी सिनेमा घाले रे पठाण कशी दिसतशिल्लें हांव काल रात लेखतशिल्लें पुरो प्रोग्राम जातची पुरा जना वतची एक पठाणा सिनेमा घालून सोडया कशी दिसतलें म्हूण. दॅट इज अ रियल लायफ. Extremely thankful for giving such beautiful one. मस्त कॉन्फरन्स हांव चमकला मस्त कॉन्फरन्स चमकला. असेल एक TV हांवें देताय पळयनी असेल नमुने एक स्क्रीन हांव पळयनी पळयता अशें म्हूण दिसता. सो वंडरफूल जॉब. आनी तांणी आमगेले प्रेसिडेंट जावन त्यावेळी हांव आमगेले पुरा कमिटी मेंबर्सां सांगता तांकां लायफ लाँग आमी प्रेसिडेंट दवरया. कित्याक म्हळ्यार तन मन धन तिन्नी येयले तशें पेक्षा बेस्ट प्रेसिडेंट खंय मेळटा. एक बंद एक मिस जाता ना दोन मिस जाता तिन्नी मिस जाल्यार ताका आमी प्रेसिडेंट काण घेनात. जाल्यार हांव तिन्नी आसा आमी ताका युनानिमस डिसिशन लायफ लाँग तुमी तुमगेले तन मन धन धन धन. सो इट्स वंडरफूल टू बी अ पार्ट ऑफ यू. एनी हेल्प फ्रॉम मी, any assistance from me, I'm available to you, sir. Ketnu jayala apayati, etati, konkani shikondiyati, shiktati. Thank you very much. आजी हांगेवनू आमकां अभिनंदन केलेले श्री के उल्हास कामत हांणी क्षमता म्हळ्यारी तरबेती विश्व कोंकणी केंद्र करता ताजे दिग्दर्शक जावन आसा ती. तशीच यू गेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रामीण युवजनांक सुमार 2000 लोकांक येदोळटाय विश्व कोंकणी केंद्रान कौशल्य तरबेत दिलेली आसा. ताजेय तांणी मार्गदर्शक जावन आसा ती. तांणी भारी छंदाय उतरांनी मस्त हृदयवंत जावन हांगा आमकां प्रोत्साहनाचें उतर सांगलां. तांकां हृदयपूर्वक वंदन. आतां आमी सीदा विश्व कोंकणी पुरस्कार दिवचे कार्यक्रम अधिकारी वत्तसती ह्या पटीचे विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार श्रीमती जयंती नायक हांकां मेळटस. हांगेले एक सान परिचय कोण दिवका म्हूण हांव श्रीमती सुचित्रा एस शणै हांगे लागीं विनंती करता. डॉक्टर जयंती नायक हांणी बरयलेले महिला केंद्रित कथा संकलन तिची काणी म्हणलेले अत्युत्तम कोंकणी पुस्तकाक श्रीमती विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार 2022 मेळटस. तिची काणी महिला केंद्रित 3 कथा अदिती, सतीमाय आणि ती ह्या काणयांचे कथामालाचे संकलन. हांतू महिला शोषण, संघर्ष, यातना, पीडा चे विषयारी निदर्शन दिला. 3 महिला नायिकांगेले जीवन कथा आवय, धुव आणि बायलेले दुःखाचे विवर दिला. Of these, the first 2 stories were written a couple of decades ago
on characters in remote time zone. However, they still ring true, while the third one, written a couple of years ago, speaks of the contemporary women's struggle for selfhood despite being educated and self-reliant. Dr. Jayanti Naik's pen is lucid and direct and uncompromising when it comes to exposing the exploitation of women at the instance of traditional quoted patriarchal excesses. Although this author does not call herself a feminist, she has focused mainly on women-centric themes. In fact, Jayanti Naik has written relentlessly on the plight of women from across the centuries to date. Her captivating work, Tichi Karni, well represents the thematic focus, the technical mode, and the aesthetic blend of its author. The jury therefore unanimously recommends this work for the Srimati Vimala V. Pai Vishwa Konkani Sahitya Puraskar 2022. विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार हे एक तिची काणी म्हणलेले एक पुस्तकाक ह्या वर्स मेळटस. जनवरी 2019 तुकून 31 2021 ह्या वरेक प्रकट जालेले पुस्तकांत पैकी हें पुस्तक एक हांगा काण घेतला. हें आमगेल ज्युरीन रेकमेंड केलेलें, तांणी फायनल केलेलें पुस्तकाक आज हें अवॉर्ड मेळटस. डॉक्टर जयंती नायक हांकां आमी तुमकां असले एक पुरस्कार विश्व कोंकणी तर्फेन मेळटस म्हणलें तेन्ना तांगेलें एक अभिव्यक्ती कशी आशिल्लें, तांणी कसं म्हणलें म्हूण आमी हें एक किरुचित्रा मुखेन पळोवया. म्हाका खूब पुरस्कार मेळ्ळे जाचो तुवें उल्लेख केला. म्हणजे एक स्टेज अशी आसता की सुरवातेची तुका एक टेम्पटेशन आसता की आपल्याक हो पुरस्कार मेळूं जाय, तो पुरस्कार मेळूं जाय, म्हणजे आपल्या साहित्याक लोकांनी रिकॉग्नायज करपाक जाय, संस्थांनी रिकॉग्नायज करूं जाय. पूण हें सगळें मेळ्ळे उपरांत तुका एक मॅच्युरिटी येता. हांव खरें त्या स्टेजीर पावलां. म्हणजे आतां मेळूंकच जाय अशें ना, कित्याक आनीकय नवें जनरेशन आसा, तांकां सगळ्यांक जांकां मेळना, जे सायडीक उरल्यात तांकांय मेळचें अशें म्हाका मना पासून दिसता. पूण आतां मेळ्ळा आनी येदो व्हडलो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार हो साहित्य अकादमीच्या त्या स्टॉलाचो आनी आमी म्हणजे विश्व कोंकणी केंद्राचें काम एरें व्हडलें आसा की तातूंत आनी ते कोंकणी खातीर इतली मोलादीक वावर करता आनी हो पुरस्कारूय तांणी त्याच मोलान तेच मुल्यांकन करूनच केल्लो आसा. सो अशा फाटभुंयेचेर हो म्हाका पुरस्कार मेळटा, हो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार आसा. सो ताजी खोस म्हणचे परसय म्हाका अभिमान भोगता की विश्व कोंकणी केंद्रान म्हाका ताजे खातीर वेंचून काडल्या. ही म्हजी भावना. म्हजें भुरगेंपण अशें गेलें की हांव आमोणी सारकें एक खेडेगांवांत जल्माक आयलें, पूण म्हजी आवय खूब म्हत्वाकांक्षी आशिल्ली आनी त्या वेळार चवथी मेरेन शिकिल्ली ती पयली गांवांतली बायल. सो तिणें गांवा खातीर आपले परीन थोडें समाजकार्य केलांच, पूण तिणें भुरगेपणान म्हजेर खूब बंधन हाडलें. शाळा आनी घर खंयच वचूं जायना, यो अभ्यास कर, यो अभ्यास कर, चडांत चड वेळ तूं घरान उरपाचें. म्हाका कोणा बरोबरच केन्नाच तिणें खेळपाक दिलें ना. ताका लागून कितें जालें, तिका स्वताक पुस्तकाची आवड आशिल्ली. ती दिवाळेंत चांदोबा गोश्टीचीं पुस्तकां बी त्या वेळावयली जे अवेलेबल आसा आनी मराठी ते हाडून ती वाचताली. आनी हळू हळू तिणें म्हाका सांगलें जालो अभ्यास जालो जाल्यार तुमी हें कर, पुस्तकां वाच. सो अशे तरेन म्हाका पुस्तकाची आवड लागली. तातूंत आनीक गजाल आसा, म्हजो बापूय उशी रंगभुंयेवेलो मराठी रंगभूंय गाजिल्लो नाट्य कलाकार, दिग्दर्शक बी सगळो. सो बापायची सुमार 300 वयर पुस्तकाचो संच आमचे कडेन आशिल्लो, नाटकां आनी त्या वेळावयली जी मराठीची कांय पुस्तकां. सो हळू हळू ही पुस्तकां वाचली उपरांत हांव ती पुस्तकां वाचपाक लागलें आनी म्हाका साहित्याची कोडी लागली. म्हणजे सुरवात हांवें जी केली ती 1980 वणवा नांवाची मराठी पयली कथा हांवें बरयली आनी ती राष्ट्रमताक धाडली. राष्ट्रमतान त्या हाका स्पर्धेक धाडिल्ल्यान उत्तेजनांत बसून मेळ्ळें ना, पूण ताणें पुरवणीन ती छापली. तो म्हजे खातीर खूब व्हडलो आनंद आशिल्लो. आनी तो जेन्ना हांव 12वीक आशिल्लें तेन्ना जेन्ना क्लासमेटांक बी दाखयलें तेन्ना सगळ्यांनी तें उखलून धरलें, तूं लेखिका आतां बरयत राव. सो म्हजे खास करून म्हजे व्हडले भाव पंढरीनाथ ताणें म्हाका एप्रिशिएट केलें. सो मागीर आनीक बरयली, दुसरी बरयली, हे 4 कथा म्हणजे राष्ट्रमतान आयल्यो. आनी हें बरयता बरयता कॉलेजीन चौगुलेन हांव शिकतालें पळय SYक आसतना तेन्ना हर्षल दळवी म्हणजे आतां तेन्ना ते सुरवातेक बरयताले,
ताणें एक दीस येवन सांगलें चित्रंगीची थंय स्पर्धा आसा तूं कविता बरय. आनी आतां कशें आमकां म्हजो पिंड कवीचो म्हजो पिंड कथाकाराचो हें तेन्ना आमकां भान नाशिल्लें, सगळेंच वाचतालीं न्ही. सो हर्षलान सांगलें म्हणून हांवें एक कविता बरोवन चित्रंगीक धाडली. तिका तळमळ नांवाची उत्तेजनात बक्षीस मेळ्ळें आनी थंयच्यातल्यान म्हणजे कोंकणीची प्रवास सुरू जालो. मागीर हांव कोंकणी म्हणजे म्हजो एक सर आशिल्लो, ताणें सांगलें लक्ष्मण बोरकार म्हणून, आगो तुवें आनीक कविता बी बरयल्या हांवें. तुवें कविता बरयलो, आपलो एक विठ्ठल हळदीकार म्हणून फ्रेंड आसा, सो विठ्ठल हळदीकारा व्हरून दिल्यो. तो कोंकणीचे कुळार म्हणून आनंद नायक हें करतालो, प्रकाशीत करतालो, थंय छापल्यो. अशें तरेन हांव कोंकणी कडेन पावलें. मदीं एक शणै प्रकाशनाची एक कार्यावळ आशिल्ली, कवी संमेलन. वसंत सावंताचें कीर मोर हें पुस्तक थंय रिलीज जातालें बाल साहित्याचें, ताणें म्हाका कवी संमेलनाक आपयलें. म्हणजे आई मातशी स्ट्रिक्ट आशिल्ली आनी आईक तें आवडना, तरी आसतना म्हजो भाव तिका सांगून थंय गेलो. आनी थंय म्हाका गुरुनाथ बाब केळेकार आनी कुमुदिनीबाई केळेकार मेळ्ळी. येता आसतना तांणी खूब ब्रिफींग केलें, कोंकणीचें काम करपाक जाय, साहित्याचें काम करपाक जाय. आमकां तेन्ना तें हें चळवळ बिळवळ कांय खबर नाशिल्ली, पूण ताणें सांगले उपरांत कोंकणीन बरोवंक जाय ही एक हें जाली. आनी पूण म्हजी प्रतिभा जी म्हाका गवसली ती ह्या वाचनांतल्यान, कविता पुस्तकांचें वाचन. थंयच्यातल्यान मागीर म्हजो साहित्याचो प्रवास सुरू जालो. कोंकणी चळवळ, मागीर हांव चळवळीन भागीदार जालें, वांटेकार जालें. मागीर हेमा नायक मेळ्ळी. सो अशे तरेन वाडत गेली सगळें. खरें म्हणल्यार गोंय जालें, पूण गोंय भायलो जो कोंकणी समाज आसा, कांय नांवां घेवचीं जाल्यार आमचो पी.जी. कामत माम, आमचो राव माम, हे जे सगळे जे आसात ते पयलीं ज्येश्ठ ना हे संवसारान, जावं आमचो जे.बी. मोरायस, आमचे बस्ती माम, हे जे सगळे जे आसात ते जयंतीबाई म्हणून तांणी म्हाका खूब आपुलकी दिल्या, प्रेम दिला, मानय दिला. हे जे सगळें म्हाका मेळपाक पावलें ते कोंकणी साहित्या परसय म्हाका दिसता लोकवेदाच्या वावराक लागून. ते लोकांक न्ही संस्कृती खूब प्रिय. आनी जो लोक संस्कृतीचे हांव सांगता, आमचे यू आर अनंतमुर्तीन पासून एकदां खंय तरी उल्लेख केल्लो आसा. म्हज्या त्या 3 पुस्तकां सुरवातेचे ते रिलीज करपाक आयिल्ले. त्या वेळार तांणी म्हणलां एक चली मनीस आनी जे संस्कृतीचे जयंतीक काम करता ताका लागून आपल्याक ताजी तोखणाय म्हणून. सो अशे तरेची हांकां खूब तोखणाय आनी प्रेम म्हाका ह्या कामाक लागून मेळ्ळें. सो हें काम आनी हें नातें जो पर्यंत हांव चलयतलें म्हणजे लोकवेदाचें काम, तो पर्यंत तें आमचें नातें अतूट उरतलें अशें म्हाका दिसता. कोंकणी ही आमची रक्तवाहिनी, पूण तातूंत हें काम चड अदीक हें आसा. आतां आयचे सुरेचे विश्व कोंकणी पुरस्कार हांतुले हे माळांतुले सुरेचे अवॉर्ड विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार हे घेवचे खातीर श्रीमती जयंती नायक हांणी वेदीर येवका म्हूण हांगेला विनंती करता. हांकां श्रीमती शकुंतला आर्किणी हांणी वैरापोन्यान येवका म्हूण हांगेला विनंती करता. महिला संवेदनेची साहित्यकार श्रीमती जयंती नायक हांकां विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार प्रदान करचे खातीर विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष आनी सर्व विश्वस्तांनी वेदीर येवका म्हूण हांगेले निमगून घेता. हें एक पुस्तक सोदून काडच्याक आमकां सहाय केलेले निर्णायक मंडळीचे ॲडव्होकेट उदय एल बिंब्रे चेअरमॅन, डॉक्टर किरण बुडकुळे, पी रमेश पाय, गोकुलदास प्रभू आनी मेल्विन रॉड्रिगस हांणी वरेन सभेंत असल्या दय दवरून वेदीर येवन हे कार्यक्रम चलोसून दिवका म्हूण विनंती करता. आमगेलो ट्रस्टचे श्री उल्हास कामत आनी आज ही उपन्यास दिवचे खातीर आयिल्ले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबाग हांणी वरेन वेदीन येवन हे कार्यक्रम चलोसून दिवका म्हूण विनंती करता. श्री संदीप शणै हांणी वरेन वेदीर येवन विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार दिवच्यांतू आमगेलो टास्का म्हणून हांगेले विनंती. डॉक्टर जयंती नायक हांगेली
तिची खाणी म्हणल्यार कृतीक ह्या वर्साचे विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार विश्व कोंकणी तर्फेन विश्व कोंकणी पुरस्कार पावतस हांकां पुष्पहार घालून शाल पांगूरन फलपुष्प दिवन तशीची हे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिवन साहित्याक संवेदनेक अभिव्यक्तिशीलताक आमी मान करतस ती 2022 विश्व कोंकणी विमला वी पै साहित्य पुरस्कार डॉक्टर जयंती नायक हांकां आतां मी हस्तांतर केला अभिनंदनापूर्वक जावन तुम्ही सर्वांनी ताळी पिटून तिका मान कोरता म्हण निमून घेता वेदीर येवन हे स्वीकार केलेले श्रीमती जयंती नायक हांकां अनंत वंदन वेदीर आशिल्ले सर्व महनीयांनी एक पटी वेदी सकयल येवन बसका आजी 3-4 पटी तुम्ही वेदीर येवचे आसता तुम्ही एदुर बैसून काम सुलभ करून घेता ते म्हण विश्वास विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार हे श्री वल्ली क्वाड्रस हांकां पाव जातस हांगेले एक परिचय हांगेले साहित्यांतले कामाचे परिचय कोण दिवका म्हण हांव सुचित्रा लेगीत विनंती करता श्री वल्ली क्वाड्रस हांणी बरयलेले भितरलो कवी म्हणलेले श्रेष्ठ कोंकणी पुस्तकाक मेळटस श्रीमती विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार 2022 भितरलो कवी एक विडंबनाचे सृजनशील रचनात्मक आणि संवेदनशील कविता हांत सामाजिक राजकीय आध्यात्मिक धार्मिक स्वरूप नाजूक जावन विंडून हाडला वाली ममान तांगेल काव्यांत हुजवाड आणि काळखी जीवन आणि मरण मानवी आणि दैविक न्याय आणि अन्याय दारिद्र्य आणि मोलादीक शब्द आणि निशब्द इमान आणि कुटील आशावाद आणि निराशावाद सोंपे जावन सांगला अर्थपूर्ण सत्व हे कवना आसून हांतू कवीले चिंतनशील विचार उभे राखता हांकां श्री वॅली क्वाड्रस हांगेल भितरलो कवी हाका मेळटस श्रीमती विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार 2022 सद साहित्य संबंधी कामांतू निरत जावन आसचे श्री वल्ली क्वाड्रस हांणी तांगेल PhD वरेन ह्या मध्यंत करतस ती तांणी पळोवच्याक साहित्यीक व्यक्ती जाल्यार तांणी एक तांत्रीक शिक्षण वरेन घेतस ती तांणी एक इंजिनियर हांगेले लागीं आमी तुमकां ह्या वर्साचे विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार तुमकां मेळटस म्हण सांगिल्ले तेन्ना तांगेले उद्गार कशें आशिल्लो तांगेले प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली म्हण आमी ह्या चित्रामुखेन पळोवया शेणल्या सामड्याक मोगान बांदयले चिरल्या सामड्याक मोगान बांदयले चामारान पोलीश केले स ते मोचे जाले चामारान मोचे पोलीश केले स ते मोचे जाले फुलांक दयेन गुंतयले कुंटुल्या फुलांक दयेन गुंतयले पुजारीन आल्तारेर बसयतस फुलां हार जाले पुजारीन आल्तारार बसयतस फुलां हार जाले मेणाचे वेंगेंत त्यागन अर्पिले मेणाचे वेंगेंत त्यागन अर्पिले भक्तांच्या उज्यांक लासतना ती वात जाली भक्तांच्या उज्याक लासतना ती वात जाली कातरिल्ल्या लुगटाक नाजुकायेन शिवयले कातरिल्ल्या लुगटाक
नाजूकायेन शिवयलें. मिशीन हातांत शिंवतस ती मुस्तायकी जाली. मिशीन हातांत शिंवतस ती मुस्तायकी जाली. ह्या गांवांत वळख आसची मोच्यांची, हारांची, नेसनाची, वातीची, शिवाय सुताची न्ही. ह्या गांवांत वळख आसची मोच्यांची, हारांची, नेसनाची, वातीची, शिवाय सुताची न्ही. फोटकिऱ्या स्वताक लेगून मान आसा पूण सुताक केदींच मान ना. फोटकिऱ्या स्वताक लेगून मान आसा पूण सुताक केदींच मान ना. भितरलो कवी म्हूण सांगल्यार त्या विशयी ताचे पयलें म्हाका कविता म्हळ्यार कितें म्हूण सांगचें गरज म्हणून म्हाका भोगता. कविता म्हळ्यार कोणाक काळजाची भास आनी कोणाक मनाची भास तांचें व्याख्यान आसा. पूण म्हाका कविता म्हळ्यार जिणेच्या मिस्तेरांच्या गोंदोळांत सुटोवची एक अद्भुत सकत आनी ती सकत म्हज्या काळजा भितर उदेवची एका रितीचो ताळो आनी म्हज्या कर्णेक आनी म्हज्या अभिव्यक्ते जर तर माप आसा जाल्यार अंतर आसा जाल्यार त्या अंतराक लागीं हाडूंक पेसाडचो एक ताळो ताका हांव भितरलो कवी म्हणटा. कविता कित्याक बरयता म्हळ्यार म्हाका ताचे पयलीं म्हाका सवाल करचें हांव साहित्य कित्याक बरयता. साहित्य म्हळ्यार म्हाका एक अभिव्यक्ती. हांवें साहित्य म्हजे हांवें 3 पावंडे सांगले. पयल्या पावंड्यार म्हाका नांवाचेच एक प्रामुख्यता आसलें. हांव तरणाटो आसलो. म्हाका नांव हेजें म्हजो फोटो हेजे तितलेंच. म्हाका दुसरें कितेंच ना. सर्क्युलेशन म्हज्या फ्रेंड्सांक धाडिचें म्हाका तितलेंच म्हाका आसलें. पूण दुसऱ्या पावंड्यांत म्हाका ओके म्हजे थोडे मित्र आसले, संपादक आसले ते म्हाका सांगताले व्हडली तुजी काणी म्हाका जाय, ती काणी बरी, अशी असली बरी. ते दळ मातशी म्हाका इल्लीशी जबाबदारी हांवें बरें बरें इल्लीशें बरी बरयचें पयलींच्याकी तशें मातशी बदलावण आयली. पूण तिसऱ्या पावंड्यार येतना त्या 2 म्हज्या उतरवण्यांनी म्हाका मेळ्ळें अनुभोगांत म्हाका वळ्ळें आनी हांवें ते पयलींचे चुकी करच्यो न्ही. चुकी केल्यात हांवें ताचेर परत रिपीट करच्यो न्ही. त्यो तितून हांवें साहित्यातूनच म्हाका बरेपण हाडी जाय. म्हज्या चिंतनांनी म्हजी चिंतना बरी जाली जाल्यार मात म्हाका म्हज्यो करण्यो बऱ्यो करूं जातात. आनी म्हज्यो करण्यो बऱ्यो जाल्ले शिवाय हांवें दुसऱ्यांक बुजोवंक म्हाका कसलोच अधिकार ना. ही म्हजी चिंता. अवश्य हांवें साहित्याक सुरवात करतना म्हाका दिसता हांव हायस्कुलांत आसलो. कांय कोंकणी पत्रां आमच्या गांवांत आजेकारांत आजेकार म्हणजे मायेचो गांव आजेकारांत कोंकणी पत्रां मेळ्ळातलीं. कांय राखणो एक येतालो आमच्या इगर्जेंत सगळ्यार कोणाच्या घरा पत्रां येवची रिवाज नासली. पूण म्हज्या पप्पाच्या गांवांत पांगळा केन्ना हांव पांगळा वयतालो थंय म्हाका कोंकणी पत्रां वाचूंक मेळटालीं. तेन्ना म्हाकाय सवालां विचारया या कितें ल्हानशें बरोवया म्हणल्यार एक उत्तेजन आयलें म्हाका. म्हळ्यार म्हाका म्हजो उद्देश इतलोच आसलो की म्हजें नांव येवंक जाय तितलेंच. देखून हांवें त्या दाळा बरोवंक सुरू केलें. कांय म्हाका दिसता 1980 आनी 3-4 इसवेच्या वेळार पळय तशें बरोवंक सुरू केलें. मागीर पयली मोठी काणी कोंकणींत 1980 आनी 6 इसव्यांत काणिकेर प्रगट जाली. तशें सुरवात जाली. पूण साहित्यीक नदरेन तो व्यवहार नासलो. पूण म्हाका त्याच कारणाक लागून हांव तो आमचो गांव सोडून कुड्याच्या वाटेन आयलो. म्हाका पयलींच थोड्या वर्सां पयलीं म्हाका ते पुरस्कारा वेळार म्हाका कितेंय म्हाका म्हजे फिलिंग्स म्हाकाच समजनासले कसली फिलिंगा म्हणून. म्हाका कित्याक की पुरस्कार घेवन हांव म्हज्याच घरचें काम करून हांव म्हज्या हांवूच म्हळ्यार पुरस्कार घेता कितें म्हाका एका रितीचें एक गिल्टी फिलींग आसलें. एका रितीचें अपराधी चिंता म्हज्या मतींत आसलें. पूण उपरांत हांवें तांच्या नदरेन पळोवंक सुरू केलें. आतां हांवें तेंची रीत म्हजी पूण तांणी तेंची रीत हांवें समजोवची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी प्रोत्साह दिवच्या रितीन एक पुरस्कार दिवचो म्हणटना तो हांवें नेगार करूं नजो. तशें विमलाबाई पुरस्कार म्हणटना कंडी जावन एक स्पेशल कित्याक म्हळ्यार मस्तू सेंटिमेंटाच्या पाटल्यान आसात. बस्तिमाम उशा म्हाका एक प्रकाशक जावन आसतना म्हज्या त्या प्रकाशकाच्या वावरान जर तर भोव एक उत्तेजन दिल्लो एक व्यक्ती म्हळ्यार महान व्यक्ती म्हळ्यार बस्तिमाम. तशें म्हणून सांगतना विमलाबाई कंडी जावन अनेक रितीन म्हाका खासकेन बरी लागशिल्लो पुरस्कार. आंतर्याचें उतर बहिरंग करचें केलेले श्री वली क्वाड्रस हांगेले भितरलो कवी म्हणलेले कृतीक ह्या पटीचे विमलावी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार मेळ्ळा. हांकां वेदिरी आपोवंगेन येवका म्हूण हांव श्री मेल्विन रॉड्रिगस हांगे लागीं विनंती करता. हांकां विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष आनी सर्व विश्वस्त मंडळी तशीच हांगाचे निर्णायक मंडळीचे सदस्य आनी वयर येवन ह्या वर्साचे
2022 वर्साचे विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार हांकां हस्तांतर कोर मान कोर का म्हणून तुमगे लागी विनंती करता सर. डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबाग आमगेल आयचे सैरे हांगेल मुखेन श्री वल्ली क्वार्टर्स हांकां बनारसी शॉल पंगुर्नु वय बनारसी शॉल आमगेल देशाचे एक मुख्य जलल हस्तकला पामारी म्हणून आमी पळयता हें एक गौरव सूचन करचें तसलें एक भेटवस्तू पुष्पमाळा घालून फलवस्तू दिवन आमगेले हृदयांतुले माधुर्य व्यक्त करचे हे फलवस्तू तांगेल खातीर दिवन तांकां आमी सन्मान करपासाठी श्री वल्ली क्वाड्रस हांकां विमला विपाय विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार आतां हस्तांतर करचे समय. मलगडे साहित्यकार गोकुलदास प्रभू हांगेल हातान कविता कृती पुरस्कार श्री वल्ली क्वाड्रस हांकां. धन्यवाद. आता विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार हांग येवन स्वीकार केलेले श्री वल्ली क्वाड्रस हांकां हृदयपूर्वक वंदना. सगळे जीवमानांतू कोंकणी साहित्याचे सेवा कोरून जीवमानाचे साहित्य सेवे खातीर श्री मणिकराव गवणेकर आमगेल मध्ये आसा ती हांकां ह्या वर्साचे विमला विपाय विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान म्हणलेले एक पुरस्कार दिवन आमी मान करता आसते. हांगेल विशय आमकां परिचय कोण दिवका म्हणून श्रीमती सुचित्रा यशनाय हिगे लागी विनंती करता. श्री माणिकराव गावणेकर कोंकणी भास आणि साहित्य चळवळीक जीवमानाचे साधनाक मेळटस श्रीमती विमला विपय विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान 2022. गोंयचे शिक्षण तज्ञ कोंकणी बरोवपीकार सामाजिक कार्यकर्ता जावन आसचे श्री माणिकराव गावणेकर हांणी प्रायोगिक सृजनशीलात्मक वैचारीक आणि सांस्कृतिक क्रियाशीलात्मक कार्य तांगेले शिकपिल मध्ये घालून वाडप हाडला. हांणी भारत स्काउट्स अँड गायड्स गोवा हाजी उपाध्यक्ष जावन राज्य शिक्षण संस्थानाचे सल्लागार मंडळीचे सदस्य जावन सेवा दिलेला आसा. हांकां राष्ट्रीय शिक्षक प्रशस्ती आणि राज्य शिक्षक प्रशस्ती सरकाराचे मुखेन मेळ्ळेले आसा. हांगेल विशेष आसक्ती रंगभूमी आणि पुस्तकवादीची. हांगेले मुखेलपणारी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदान ताजे 18वी बैठक गोंयचे रामनाथींत केलेले आसा. हांणी अनेक पुस्तकाचे बरोवपीकार वाल्मिकी रामायणाचे 8 खंडाचे संस्कृतासावन कोंकणीक अणकार केलेले श्रेय हांक मेळटस. श्री माणिकराव गावणेकर हांक मेळटस श्रीमती विमला विपय विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान 2022.
आनी तातूंत तातूंत कोंकणी खातीर दिलो म्हण करून म्हाका चड आनंद जालो. हांव कोंकणी बरोवपाक लागल्या बरेच वर्सां जाल्या, पूण मागीर कोंकणीन जें कितें ना तें हाडचें, तें बरोवचें अशें दिसलें. पयलीं म्हणजे आमचे कडेन रामायण नाशिल्लें. आतां इतलीं वर्सां चळवळ करता पूण रामायण ना. तें खूब खटायतालें म्हाका. म्हणटकीर रामायण हाडलें आनी हांव बरोवंक बसलो. आनी एक भाग म्हाका जाला. म्हजे दोळे गेले, म्हणजे ऑपरेशन केल्लें पूण म्हजें वाचूंक बरोवंक येना जालें म्हाका. आतां वेव्हारा पुरतें म्हाका दिसता वाचूंक बरोवंक येना. खूब वायट दिसलें आनी कितें करचें तें समजना जालें. मागीर विचार आयलो की कोणाचें तरी दवरचें बरोवन घेवपाक आनी तें बरोवचें. पूण बरयले शिवाय रावूं नये. केल्ल्याचें फळ मेळूं जाय. म्हणजे हांव बाबा इतलें करता, जरी हांव तें निस्वार्थपणान करता तेन्ना ताचें एक फळ मेळटकच आनंद जाता. तसो पुरस्कार मेळिल्ल्यान म्हाका खूब आनंद जालो. शाळेचीं भुरगीं जावं, सगळ्या मुंबई केलां हांवें. मुंबई सगळ्यांत मुंबई मातशें मराठी वांकडी बरयतालो. आनी हांगा येतकूच कोंकणीन कथा बरोवच सांगल्यो, काणयो. म्हगेले बाप्पा म्हणजे आई उडयता, आवयचो बापूय हें म्हजो आजो. तो फस्ट क्लास कथा सांगता. कांय शिकूं नाशिल्लो पूण ताच्यो काणयो इतल्यो सुंदर आसताल्यो म्हाका त्यो खूबच आवडटा. सगळ्यो काणयो हांवें बरोवन काडल्यो आनी तें पुस्तक पब्लीश जालां. काणयो पयलींच्यो सामक्यो. आमची एसेंब्लींत राजभास कायदो जालो. ताजे लागीं आतां 10-12 वर्सां जालीं. 35 वर्सां जालीं. हां, कितलीं? 35. म्हणजे हें आमकां म्हाका मातशें खटकता. आनी ती चळवळ केल्या शिवाय तें कशेंच करपाचें ना. म्हाका दिसता आमच्या गोंयांतूच थोडे जे मराठी वेले आहा ते एखादे आड येता जाय एसेंब्लीक बी आसल्यार की आतां करुया मागीर करुया अशें जाता जाय तशें म्हाका दिसता. हांवें प्रत्यक्ष नकळो. म्हणटकूच कोंकणी जर आमकां तेणीय इम्प्लिमेंट करूंकूच जाय, ती चळवळ जावपूच जाय. कित्याक ते शिवाय लोकांक कोंकणी आपलीशी दिसची ना. आतां चलतली इंग्लीश, चलुया इंग्लीश अशी नवी आतां. म्हणजे तें हें म्हणटात न्ही टेम्पररी फॉर एवर तशी परिस्थिती जाता. असले मलगड साहितीनी उल्लयिल्ले आमगेल विश्व कोंकणी केंद्राक एक मुख्य जाल्लेलो दाखलो जावन आसा. तांगेल हृदयांतूल उतर तांणी स्पॉन्टेनियसली सांगिल्लें हांगा एक दाखलो जावन सदां व्हरता. आमगेल वयर मोग आनी अभिमान दवरनू श्री माणिकराव गावणेकर आजी ह्या कार्यक्रमां आयलीं ती तांकां वेदीर आपोवंक येवका म्हणून हांव डॉक्टर मोहन पै कस्तुरी हांगे लागीं विनंती करता आसा. हांकां सन्मान करचे खातीर विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष, विश्वस्त निर्णायक मंडळीचे सांधे आनी आमगे लायचे सैरे हांणी वेदीर येवका म्हणून आनी एक पाटी विनंती करता आसा. दोन 2022 वर्साचे विश्व कोंकणी पुरस्कार हांतू विमला विपाय विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान श्री माणिकराव गावणेकर हांकां लाभतस. हांकां सन्मान करची शुभ घडी आतां आयल्या. हांकां शॉल पांगुरून फुल्ला माळ घालून फलवस्तू दिवन पुरस्कार दिवचे एक संदर्भ जीवमान सगळेची हांनी केलेले साहित्य कृषीचे
साहित्याचे सेवेक आम्ही माती बगसून नमस्कार करतती तांकां हे जीवन सिद्धी सम्मान दिवन संतोष भोगतसती. श्री माणिकराव गावणेकर तांणी हांगा येवन ह्या वर्साचे विमलावी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान स्वीकार करून आमकां हें तांकां दिवच्याक साध्य कोन्न दिलेल्याक तांकां वंदन करता ती. सेवा आनी मानव धर्मांतू विश्वास दवरलेले आमगेले हांगाचे संस्थापक श्री बस्ती वामन शणै माम. श्री उल्हास कामत माम हांगा येवन आमगेले ह्या कार्यक्रमांतू अभिनंदन भाशण करून आमगेले उत्साह वाडोवन आतां मुखावेल कामाक खातीर भायर सरतसती तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद. तुमगे सहकार आनी मोगू विश्व कोंकणी ಒಟ್ಟು अशी आसो म्हण मागतशी तुमकां धन्यवाद सांगता ती. सेवा आनी मानव धर्मांतू विश्वास दवरलेले आमगेल हांगाचे संस्थापक श्री बस्ती वामन शणै माम. तांगेल नांवारी दित्तसचे बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार म्हणलेले एक प्रतिश्ठीत जाल्लेले आमगेले एक पुरस्कार जावन आसा. हे पुरस्कार हे वर्स डॉक्टर लविना एम नोरोन्ना हांकां मेळटा आसा. हांणी अगत्य आशिल्ले म्हळ्यार अस्वस्थ जावन आशिल्ले निमाणे सांबाळप हाजी सेवा करून मस्त जनाक तांगेले मानवीय एक सेवा दिलेली आसा. असली डॉक्टर लविना एम नोरोन्ना हांगेल विशय चड एक परिचय आमकां कोण दिवका म्हण हांव सुचित्राल्यागी विनंती करता. Dr. Lavina M. Noronna is awarded Basti Vaman Shene Vishwa Konkani Seva Puraskar 2022 for outstanding contribution to terminally ill. Dr. Lavina Noronna is an epitome of humility and dedication as she treads a path less traveled while most would be happy to build their careers towards lucrative professions and self-centered growth and personal success. Dr. Lavina M. Noronna, PhD, MSW, the director of Ave Maria Palliative Care, is a living example of commitment at work in service of humanity. She received her MPhil from the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMANS, Bangalore, and her doctorate from University of Illinois, USA. Dr. Noronna served as an associate professor and director of the MSW program at Our Lady of the Lake University in San Antonio, Texas, USA. To add to that, she has had several years of clinical practice in the field of mental health, crisis respite, employee assistance, and hospice in the USA. She also has several professional publications and presentations on a variety of topics to her credit and is the founder president of Crest International Inc., USA, and a member of the Indian Association of Palliative Care. Life of Dr. Noronna changed when she came to India to be with her father who was suffering from Alzheimer's. Although in the past she has counseled many Alzheimer's sufferers, it was different when she saw her own father suffer. She saw that there was very little help available around for terminally ill patients, and moreover, there was very little that was done to alleviate their pain. She returned to her hometown to start a hospice
leaving behind her lucrative and coveted job. She joined the CDSE Trust, which offered her land to build the hospice unit. Dr. Lavina's dream project, Ave Maria Palliative Care, has patients suffering from cancer, liver diseases, renal failure, and dementia who need holistic comfort and care. The home is free and anyone is welcome regardless of religion, caste, and creed. Dr. Noronha has efficiently managed the 15-bed hospice with utmost professionalism, taking along an equally dedicated team of doctors, nurses, caregivers, and volunteers, coupled with the goodwill of many, which she has earned over the years of her toil. Dr. Lavina Noronha is awarded Basti Vaman Shanai Vishwa Konkani Seva Puraskar for outstanding contribution to terminally ill. धन्यवाद सुचित्रा. ह्या वर्साचे विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान डॉक्टर लविना नोरोन्हा हांकां मेळटा म्हण तांकां सांगिल्लें तेन्ना तांणी कशी प्रतिक्रिया दिली म्हळ्यार आमी पळोवया. सुसायड लायफलायन कितें म्हळ्यार 24 hours टेलिफोन लायन. वय कोणाक सुसायडाची चिंतना येतात, भोगणां आसात, या सुसायड करीचे म्हणून ना, बेजार भोगता, न्हीद पडना, जेवंक रुसना, मस्त इराळे जाता, टेन्शन जाता, जाल्यार आनी कॉल करया. ती कॉल करून तांकां इल्लेशें फोनार येता आमी कांय जालें कितें जालें थोडे फावटी कांय जाता फोन येतल्या म्हाका आयकतानाच म्हणजे अर्दी समस्या पुरो येता. देखून चडावत फोनार येता ते ट्रेन्ड कावन्सिलर जात आमची 30 जाणां. सो सकाळी 8 वरांची शिफ्ट करता. तशें आसल्यार मस्त जाणांक येता. हे दोळ्यो आमची सुसायड लायफलायन स्टार्ट जाल्ली 2017. आतां एक सदां 2700 कॉल्स आयल्यात आमकां. थोडी मस्त ऑन द वर्ज ऑफ सुसायड. हांवें कान गेलां म्हण सांगून मागीर आमकां पुलिसांक कॉल करचें पडटा. एकलो रेलाच्या ट्रॅकार सोलोवन कॉल करतालो. सो ताचे कडेन उलोवन राव ना तुजी सायडीक ये आमच्या वॉलंटियरान. हांवें काण गेलें न्ही आनी एका वॉलंटियरान सायडीक ये मागीर उलयता. नाजाल्यार तुजे कडेन उलयता. ना आतां तूं उलय, आतां एर्नाकुलम एक्सप्रेस येवंक टायम जालो. पण ना तुजे कडेन उलोवंक जायना म्हाका. तुवें सायडीक येवन बसल्यार मात्र हांव उलयतां म्हण. तशें तो बसल्या उपरांत मागीर ताचे कडेन तें उलोवन मागीर सुमार 1 घंटा उलयलें. ट्रेन पास जालो, वाजी जालो, तो उलोवनूच जालो. मागीर तुवें अशें वसाचें परत तुवें आस्पत्रेक वचून तुका इल्लेशें डिप्रेशन आसा डॉक्टराक मेळाचें समस्ये पुरो परिहार करयेत म्हूण सांगून प्रस्तुत समाजांत हांवें कितें आनी सदांच टिचर्सांक आनी पेरंट्सांक एड्रेस करतना तांचे कडेन उलयतना सांगचें भुरग्यांक मार्क्स आनी म्हाका आज मेसर कोणें ट्युशनाक घालूं ना. शीक म्हणून ना म्हज्या वडिलांनी. शिकताय जाल्यार शीक, वय ना जाल्यार नाका, तुजें थोडाय उतड वय. सो आतां आमी ट्युशन ते म्युजीक क्लास आनी घालून तांकां पयल्यान इस्कॉलांत पॅक्ड. आनी आमची आजकाल इन्स्टिट्यूशन्स कितें म्हळ्यार डिस्टिंक्शन म्हळ्यार जे 100% रिजल्ट्स इल्लेशे भुरग्यांक एग्जामाचे रिजल्टाचें आसता. शिकपाचे भशेन दिलें टेन्शन आसता. आमी तांचे आनीक चड येता. बोर्ड एग्जाम आसा, बोर्ड एग्जामा म्हण जुनांत ते सुरू करत. पूण आमी ते वतड घालतना भुरग्यांक इल्लेशें पुश करीचे. पूण पडटा मेसर ओमते पडटा मेसर पुश करूंक जायना. मागीर तांकां उठोवंक जायना. सो इल्लें थोडे फावटी आतां इल्लेशें आलसाय मोबायलार आसतात, खेळटात की दाणाय. स्टडीज म्हणटना नेग्लेक्ट. मागीर कांय करचें ना न्ही. फेल जाल्या वेळार आवय बापायकीच ब्लेम करचें. तुवें म्हाका शिकूंक सांगूं नाय, तूं म्हज्या फाटल्यान रावूं नाय म्हण सांग. फाटल्यान रावल्यार वतात म्हणटा. आतांची भुरगीं तांकां ते कशें मातसो सेन्सिटीव ते टच मी नॉट म्हणल्यार बरी. कशें तांकां हँडल करचें म्हण सांगून पेरंट्स म्हणटात खंय आमकां गायडलायन्स काय मेळना. आनी सकट भुरगीं एकतल्याक आसना. तांची कालती कॉन्स्टिट्यूशन दुसरें आसता. पॅलिएटिव्ह केअर म्हण सांगल्यार आमी मरणाच्या थंडीर आसल्यांक सदांच आमचे पेशंट्स कॅन्सर पिडेक वळख जावन किमोथेरपी, रेडिएशन सर्जरी या ट्रान्सफ्युजन कांय आनी फरक करिना, फायदो जायना म्हणल्या स्थितीर गेल्या उपरांत मात्र आनी 6 म्हयन्यांत चड अवधी ना सांगल्या उपरांत डॉक्टर आमी घेता तांकां. कित्याक म्हळ्यार किमोथेरपी आनी करतना आनी की होप आसा म्हण तांकां अर्थ आनी की तांकां मुखार वचशीत बरेपण जावचे चान्स आसा म्हण. सो अशात सांडल्यांक मात्र आमी काणकोण मोडटा मेसर ती आमी तांकां पळयता. थोडे फावटी मस्त गाय आसतात कॅन्सर वूंज सादारणाचे गूण जायनात.
सो थोडे पटी आमचे ते येताना ते गाय कुसोवन तांतल्यो किडी असतात सो ते पुरा काडून नितळ करून आनी मागीर तांकां एक समाधानान एक मोरोंक अवकाश दिता ल्हान प्रायर जावन 4 वर्सांचे आमचे तेणी यंगेस्ट पेशंट 4 वर्सांचे आनी ओल्डेस्ट 99 year old सो तांणी इन बिटवीन दादले बायलो आनी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम पुरो जातीच्यांक आमी सेवा दिता लोकां कडेन आतां पयशे आसात टेक्नॉलॉजी आसा पूण वेळ उणो जाला सो सगळ्यांनी एकामेकाक इल्लोसो टायम दिलो जाल्यार हें पुरे मस्तू आडावेत म्हण दिसता आनी बोगणा उसात कशें जालें आज कोण दीस कसो जालो व्हडांक जाल्यार भुरग्यांक मात न्हय वडिलांक वय कामांतावन घरा येताना कसो दीस कसो आसलो आज ती कशें बेजार दिसताय तशें ताणें आनी कितें कर मागीर म्हाका गोतूच नातलें मस्त जाणा तशें म्हणटात वय ताच्या बदला कशें जालें एक वेळ दिल्यार मस्त जाणां इल्लो फोन ऑफ दवरल्यार TV ऑफ दवरून इल्लेशें उलयल्यार सांगता मागणें मस्त घरांनी ना आतां सो आमी ल्हान तावनी इल्ले कितलो वेळ जाल्यार थोडे पटी सगळो देश म्हणून टायम ना जाल्यार 3 नेमान बऱ्यो म्हणून न्हिदोंक वसाचें म्हण सांगून सो ते इल्लेशें आतांचे घरचे घरांनी पुरो उणें जालां सो तें ती कुटुंबाक लागीं हाडटा मागणें कुटुंबाक सांगता येतात ते आमी ताका इल्लो म्हत्व दिल्यार पुरो म्हजें काम आमचें काम म्हजें म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार मस्त लोक आमचे वांगडा काम करता इतलेंच न्ही पूण आमची सेवा ही रेकग्नायज करतात हे लोकांक कळीत आसा आनी हांचे खातीर हो पुरस्कार लाभला म्हण मस्त खूब खोशी जाता मरता मरता म्हणलेल्यांक नाका तूं वांच जीवन तुका आनीक आस म्हणल्यार विश्वास दितची तिका सुत्तूचे समाजाक भाव भयणीचे पटलोवन दवर न्हू सक्कड ह्या समाजाक जायी म्हणल्यार एक विश्वास तांगेल्यान हाडयतशें अशें समाजाक व्हड काम करतशें डॉक्टर लविना एम नोरोना हांकां मान दिवचे खातीर आमी हें एक पुरस्कार आजी तांकां दिवच्याक प्रारंभ केला हें तांणी स्विकार कोरका म्हण तांगेल्याक विनंती करता तांकां उपाध्यक्ष जावन अशें श्री गिल्बर्ट डिसोजा हांणी वेदीर आपोवंक घेवन आसनारी बसकार ओका म्हण निमून घेता बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार हें डॉक्टर लविना एम नोरोना हांकां मेळटस हे कार्यक्रम चलून दिवका म्हणून विश्वस्त मंडळी अध्यक्ष तशीची ह्या पुरस्काराचे निर्णायक मंडळीन तशें CD कामत श्री गिरीधर कामत श्रीमती श्यामला शणै श्री नंदगोपाल शणै आनी श्री गिल्बर्ट डिसोजा हांगे लागीं विनंती करता आतां बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार प्रदान जातस डॉक्टर लविना एम नोरोना हांकां मानव सेवाची देवाली सेवा म्हणलें एक उन्नत विचार मनांत करून घेवन तिगलेचे एक पंगड करून घेवन मानव सेवेंतू निरत जालेली डॉक्टर लविना एम नोरोना हांकां आमी सन्मान करचे भाग्य आमगेर जालां फल पुष्प दिवन पामारी पांगूर ह्या वर्साचे बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार हें आमी हांकां प्रदान करतसती हांगा बस्ती वामन शणै हांगेलो पूत श्री दिनेश शणै आनी आसल्यार वेदीर येवका म्हण हांगेल्याक विनंती करता ह्या कार्यक्रमा खातीर दुराचे दिल्ली तुकून ह्या कार्यक्रमा येवन पाविले दिनेश शणै हांकां वेदीर स्वागत बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार हे स्वीकार केलेले डॉक्टर लविना एम नोरोना हांकां हृदपूर्वक वंदन आनी आनीक मुखारी मस्त जनाक अशी सेवा तांगेल पावोवती तांगेल पंगडा भितरी आनीक उमेद आशिल्ल्यांक सरसून घेवन
व्हड एक सेवा मनोभावाचे एक व्हड एक जाळ हानी समाजांत कोरोती म्हण हांगेले देवा लागीं आमी प्रार्थना करतात. विश्व कोंकणी बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार दोन्ही मान मनशांक आमी दितात. एक स्त्री आणि एक पुरुष. आता पुरुषां पैकी डॉक्टर बंटवाळ शांताराम बाळिगा हांणी वैद्य जावन आसा ती हांकां हे पुरस्कार लाभतस. हांगेल विशयांत हांगेल परिचय कोरका म्हणून हांव सुचित्रा लागीं विनंती करता. Dr. B. Hello. Dr. B. Shantaram Baliga is awarded Basti Vaman Shenai Vishwa Konkani Seva Puraskar for outstanding contribution to neonatal critical care. Dr. B. Shantaram Baliga is a practicing pediatrician and professor emeritus of Kasturba Medical College, who is practicing pediatrician in Mangalore. He has rendered selfless service to the public health sector by ongoing beyond the call of duty. He has put in over 40 years of pioneering. B. Shantaram Baliga helped develop medical and neonatal pediatric care critical care facilities at Lady Ocean Hospital and Wenlock Hospital, the two lead district hospitals of Dakshin Kannada. He facilitated pediatric high dependency unit at Wenlock Hospital, neonatal intensive care unit at Lady Ocean Hospital, Marissa Memorial Oxygen Bank ancillary unit at NICU at Lady Ocean Hospital, and revitalizing of the PICU at Wenlock Hospital. During 2015 and 2021, he set up a 100-bed level 2 NICU complex at Lady Goshen Hospital along with Human Milk Bank. All these facilities benefit over 4,000 poor children annually. He has reduced the infant mortality rate and perinatal mortality rate in the district. He has voluntarily involved himself in the public health sector for improving the standards of child care. He has immensely influenced the policy making process. He is an active member of the Developmental Committee of Wenlock District Hospital, District Task Force, District Infant Death Audit Committee, and District COVID Death Audit Committee. During 2010-2012, he helped set up NRHM, Special Newborn Care Critical Unit, in 23 district hospitals for the government of Karnataka. Thousands of neonates are being treated here every month. During 2005-2008, he played a key role in establishing the Regional Advanced Pediatric Care Center RAPCC at Mangalore for Government of Karnataka at a cost of 12 crore, financial assistance of 6 crore from Infosys Foundation. In this unit has enabled advanced technology to reach the poorest in society. RAPCC functions as a model unit catering to the needs of the people of 8 revenue districts. RAPCC is a nodal center for capacity building in neonatal care under NRHM Karnataka. Dr. B. Shantaram Baliga established a malaria control cell for the city of Mangalore in 1995 with funding from Corporation Bank. He has developed malaria control software in association with Sri Naren Koduvatad for continuous monitoring of the incidence of malaria in and around Mangalore city. Malaria has reduced by 85% from 12,641 cases in 2015-2016 to 1,813 in 2019 and 2020. He has made himself generously available to numerous NGOs and voluntary organizations. He was a founder member of Chetana Society for Disabled Children, which strives for the rehabilitation of developmentally challenged children.
He is a Central Advisory Board member of Childline and a resource person of its Mangalore unit. During 1986 to 2001, he was actively involved with Nirmala Welfare Society, which facilitates adoption of orphans in Mangalore. He has served Mangalore Medical Relief Society as program director between 1995 and 2003 and as treasurer and secretary. This organization acts as a catalyst to mobilize private funds for effective utilization of sanctioned facilities of the government hospitals in Mangalore. Dr. B. Shantaram Baliga is awarded Basti Vaman Shene Vishwa Konkani Puraskar-2022 for outstanding contribution to neonatal and critical care. विविध मुलातून दुडवाचे सहाय घेऊन तंत्रज्ञान वैद्यवृत्तींतू बाळशाले तुर्तू संबळप हाजी सेवा संबळप हाजी सेवा कोरनु मनुष्यपणाची सेवा करतसचे डॉक्टर बंटवाळ शांताराम बाळिगा हांकां ह्या वर्साचे बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार मेळटस. हांणी बाळशाले तुर्तू सांबाळपाची सेवा आनी मानव संपन्मूल वाडोवचे अभिवृद्धी करचे काम करतसती. स्वस्थ चेडुवांक समाजा खातीर वांचून दिवन मानवपणाची एक व्हड काम हांणी करतसती. हांकां आतां आमी ह्या वेदिरी एक सन्मान करचे भाग्य आमगेल जाला. हांकां श्री B.R. हांगेल विशयू हांणी आमी ह्या पुरस्कारा विशयी सांगिल्ले तेन्ना तांगेली प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली म्हळ्यार ह्या चित्रा मुखेल तुमी पळयात. आमी वैद्य जावन one has to differentiate between need and greed. So as long as my needs are met with, I should be very happy, very happy. So that should be the financial satisfaction. आता नवजात शिशु मरण जावचे अंतू 65% लेडी गोशनान जाता. So that is the place where the facilities change. So आता आनी काही उणी कोरका म्हणजे रे आमकां आतां वरलाल पुरा फॅसिलिटी आसत जाल्यार आतां हें जायना. प्रिमॅच्युअर चेडवांक इन्फेक्शन जाता. कारण कसलें इन्फेक्शन जावन मातशें न्ही जाल्यार तांगेलें स्ट्रेंथ आसना. सो ताजे खातीर कसो कोरका आतां ह्युमन मिल्क बँक म्हणल्यार आवसुलें दूद ब्रेस्ट मिल्क दिल्यार तांणी वांचची चान्सीस मस्ट आसा. म्हणल्यार ते फस्ट दिवची दूध आसा इट इज अमृत इट मस्ट सेव करूंक मस्ट हेल्प. सो ताजे खातीर आतां एक प्रोग्राम कोरका म्हणून स्टार्ट केले. सो आतां ह्या स्टोर करताची आतां मिल्क पास्चरायज करून स्टोर करूं येता. पास्चरायज करना अशी स्टोर करूं येता. पास्चरायज करना तिला खंयच्या आवसुतल्यान दूध काडला की तेच चेडाक वचका. पास्चरायज केलेल्या कोणाकय वचचे. 19 districts had a special newborn care units. Malay 215 special neonatal beds were added in the state. Thousands and thousands of newborn babies are getting benefited in there. हांव चिಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೂರ್ಗ, उडपी, मँगलोर ह्या इतली युनिट्स तूं पळोवन घेतले. सो तशी दुसरी कॉलेजीसान हें केले. तांचे हांव न्हू ह्या रन जावचे स्टार्ट केले एस्टाब्लीश केले ह्या 2009 to 2011 त्या टायमान भितरीची. आतां कितली अबावट 43 की 45 त्या युनिट्स स्टेटांत आसा. सो ह्या जाताची 2010 अंतू सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कडल्यान इन्विटेशन आयलें टू अगेन पॉलिसी मिटिंगाक. सुजाता राव प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशिल्ली थंय. And in that meeting, it was decided to start over 1,000 neonatal units all across the country. So थंय मिगेल डेटा आनी दिले. देन हांव सांगलें पण अशी तुमगेल्यान जत्ताची neonatal mortality 44 आसात आनी 4-5 वर्सान 25 येता. Dr. Abhay Bangal data says that 25 सकल ओरका जाल्यार फॅसिलिटीज जावका. सो कशी करता वेन
मिगेल डेटा सांगता इट टेक्स अबाउट 4-5 वर्स वता एक पटी एस्टॅब्लिश करताची ताजी इफेक्टिव्ह चेकअप इट्स मोर ऑफ ए आइस ब्रेकिंग phenomenon and then it has its cascading effect. Right. Of course, what I have learned is the best thing is to lie low. Must publicity nak. Let kona credit but the work has to be done. If I follow that policy, usually we'll find people to support you and help you. COVID antu, it was a good experience. Tadna COVID ICU जावक आशिल्लें when लोकांक ICU was in a primitive stage, so they didn't know what is to be done. So म्हाका अशी विशय कळपाची then I asked हें कोण तांगेले मेडिसिन HOD ला निमगेले तुमगेले कसले ICU ना कशी मॅनेज करताची said that आशिल्ले ICU तूं AC ना येना we have to manage म्हणालेची so म्हाका तशें म्हणल्यार there is a building ICU के तरी जागा आसा but final furnishing जायना अशें कोविडा निमित्त कश्ट so then I suggested आमगेले RAPCC into yes next to medical ICU we'll build within 1 month or 2 months everything can be furnished म्हागेले कशी म्हणल्यार कोरो जायना म्हणल्यार is not the right way जे कशी कोर येता what are the possible ways त्या आलोचन केलें रे मागता सो कोविड ICU आयले that was one of the best ICUs मागीर then it took you know how MLA MP पुरा जन involved it went on well I'm happy एक इतनी वर्ष केलेलं काम आके तपस्या केक एक ऑर्गनायझेशन हातून recognition आसा म्हणून second या प्रशस्ती हे मेळचे काही कारण I would say Miguel Bail Cherdo. Miguel Bail Shrikala Baliga. She's at the Associate Dean KMC in Tasa. Miguel Dogjan Duval, who stood with me throughout. Ek kasalai objection na or criticism na. And they were highly appreciative. Because Tani support ko kelal nimitta how I could do all these things. So credit goes to them also. जाल्लेल चरडानो मोर्चानच आनी आरोग्यवंत जावन समाजाक लब्ध जावका म्हणलेले एक विश्व आजेन आशेन तांणी मदर्स मिल्क बँक म्हणलेले एक नवीन प्रयोग कोरनु मोर्चे संख्या उण कोरनु समाजाक तांगेले रितीरी योगदान दिला एक तपस्सुशे हे आचरण केला म्हणून तांणी सांगिल्लें सर हांकां डॉक्टर बंटवाळ शांताराम बाळिगा हांकां वेदी रापोंगे येवका म्हणून श्री BR भटमाम हांगेले घाव विनंती करता हांकां ह्या वर्साचे बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार दिवचे एक सुसंदर्भ आमकां आज आयला वेदिरी अध्यक्ष विश्वस्त मंडली सदस्य तशीच निर्णायक मंडलीच्यान येवन हे कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून निमून घेता कोविडाचे संकश्ट समयारी तांणी कशी हे कार्यक्रम केलो म्हळ्यार तांणी विवरण दिला तशीच तांगेल कुटुंबाच्यान ह्या कार्यक्रमांत कशी सहकार दिलो म्हळ्यार तांणी सांगला विश्व कोंकणी केंद्र वरेन तांगेले एक व्हड कुटुंबाचे एक भाग म्हळ्यार भावना तांणी दवरून घेवका मुखारी आमगेले हे संबंद अशी वाडून येवका म्हणून हांवें ह्या संदर्भारी आशय करता डॉक्टर बंटवाळ शांताराम बाळिगा हांकां पामारी पांगुरून फुलांचो हार घालून फलपुष्प दिवन अत्यंत गौरवारी आमी हे कार्यक्रम चलयतसची बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2024 हांकां आजी आमी हस्तांतर केला हांगेली मनशपणाची सेवा अशीची चालू असो मस्त जन चेडूं
कोणा हुशार ना की हांगेल हातांनी गुण जावन येवन समाजांत व्हड व्यक्ती जावची म्हळ्यार आशय करतची हांगेल कामाक सर्व आमी गौरव दितची हांकां हें अवॉर्ड आजी दिला. डॉक्टर पी दयानंद पै हांगेल नांव कोण आयकनी. समाजांत विविध रितीचे एक सहकारू सेवा हांणी केल्लेलो आसा. तांगेले शिक्षणान तांगेले दुडवांनी तांणी समाजांत बरेपण आशी करच्याक मस्त प्रयत्न केलेलो आसा. विश्व कोंकणी केंद्राकय तांणी केन्नाय अभय सहकारू दिलेलो आसा. तांगेल नांवारी ह्या वर्स तुकून दोनी नवीन पुरस्कार दिवचे कार्यक्रम हांगा घालून घेतला. तांतू डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी पुरस्कार म्हणलेले हे पुरस्कारांतू दोनी पुरस्कार येतात. तांतू डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार म्हळ्यार कोण रंगमंचारी विविध रितीरी रंगा म्हळ्यार एक नाटक म्हळ्यार कलेक कोणे प्रोत्साहन दिला की तांतू काम केला की तांकां दिवचे आसले हे पुरस्कार. ह्या वर्साचे रंगश्रेष्ठ पुरस्कार श्री अजित गणपत शेणवी केरकर. श्री अजित गणपत शेणवी केरकर मलगडे रंग साधक आमगेल मध्ये आसत तांकां हे पुरस्कार आज लाभ जाता. हांगेले परिचय आमकां कोण दिवका म्हणून हांव श्रीमती सुचित्रा हेगेले निमून घेता. श्री अजित गणपती शेणवे केरकर हांक मेळटस डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार 2022. भौमानिस्त अजित गणपती शेणवी केरकर फाटले 54 वर्सां कोंकणी रंगमंचाई सेवा करता. आज तांचे 72 वर्साचे प्रायेरी नाटकां दिग्दर्शीत करप आज तांचे 72 वर्साचे प्रायेरी नाटकां दिग्दर्शक करप अभिनय करप नेपथ्य दिवचे चालूच आसा. नाटक होची तांचो श्वास. आतां मेरेन केरकर हांणी 89 नाटकांनी अभिनय केला जाल्यार 43 नाटकाचे निर्माणी केला. तांकां नाटका खातीर एकूण 143 पुरस्कार फावो जाल्यात. तांतूय 35 अभिनया खातीर 4 दिग्दर्शना खातीर 4 नेपथ्या खातीर आसा. केरकर हे गोंयचे एकूच असं नाटक कलाकार जांकां 7 खेपे अभिनयाचे पयले इनाम फावो जाला. 4 वर्सां सतत अभिनयाचे पयले इनाम घेवचो तांणी विक्रम केला. तांकां राज्य आनी राष्ट्रीय फावंड्यार दिग्दर्शना खातीर 3 खेपे पयले इनाम फावो जाला. तशीच राज्य फावंड्यार नाटकाच्या नेपथ्या खातीर 4 फावटी इनामां फावो जाल्यात. तांच्या ह्या संपूर्ण वावराचे दखल घेवन परीक्षक मंडळान एक मतान अजित केरकार हांकां डॉक्टर पी दयानंद पै 2022 वर्साचे खातीर विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कारा खातीर नेमणे केला. ह्या प्रशस्ती पुरस्कृत श्री अजित गणपत शेणवे केरकर. रंगश्रेष्ठ पुरस्कार हांकां मेळटा म्हण आमी तांकां सांगिल्ले तेन्ना तांगेली प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली म्हण आमी पळोवया. खंयच्याच पुरस्काराचे म्हाका अप्रूप केन्ना दिसलेंच ना. इतल्याच खातीर की पुरस्कारा खातीर केन्ना काम करूंकूच ना. पूण खंयचोय पुरस्कार मेळ्ळा ताचो आनंद प्रचंड जाला. तसोच हो नामनेचो पुरस्कार म्हणजे विश्व कोंकणी केंद्र मेंगलोर
ह्या संस्थेन दिल्लो हो पुरस्कार हो म्हाका सगळे पुरस्कारा पेक्षा चड आनंद दिवन गेलो. कारण इतलें की 55 वर्साची सेवा हांवें करत, म्हणजे आतां पर्यंत मार्चात ती 55 वर्सां सेवा पुराय जातली. कोंकणी रंगभुमी खातीर फाटले 55 वर्सां सातत्यान योगदान दिवपी आज एकटोय गोंयांत तसो ना म्हज्या म्हायती प्रमाणे. आनी हांवें तें केलें आनी ती कोणे तरी एका संस्थेन दखल घेतली आनी ती बी विश्व पावण्या वयली, म्हणजे सगळे जगांतले सगळ्या लोकां कडल्यान ते एप्लिकेशन्स मागयतात, तातूंतली निवड करून आनी अंतीम निर्णय मागीर एकटोच कोण ते निवड जाता आनी तातूंतलो हांव एक हें समजप आनी हें जाणून घेवप थंय बी गोंयांतलो हे समेस्त गोंयकाराच्या रंगभुमीचो हो सन्मान अशें म्हाका जाल्लें दिसता. कारण हांवें जें नाटक केलें तें नाटक हे समेस्त गोंयकाराचो सन्मान म्हणपाचें कारण की हांव खंयच्याच पुरस्काराचें श्रेय म्हजे खातीर घेना. म्हाका याद जाता कितें की विराट कोहलीन सेंच्युरी मारली, हाका हांव म्हत्व दिवचे पेक्षा ताका दुसरे एंडाक कोणें उबे रावन साथ केली सेंच्युरी कंप्लीट करपाक हें म्हत्वाचें. देखून हांवें मुख्य रोल खूब केले, पूण म्हाका म्हजे सहकलाकारांनी पड्डे फुडले जावं पड्डे फाटले जावं आनी योग्य वेळार डायलॉग उलोवन कोणे तरी पड्डो उगडलो, कोणे तरी म्युजीक दिलें, कोणे तरी लायट घाली आनी अशे पद्दतीन प्रेक्षकांनी म्हाका बरी साथ दिली, उबारून धरलो एक्टर म्हणून. आनी आतां सुद्दां म्हाका प्रेक्षक रंगभुंयेर सोंसतात 55 वर्सां नंतर. हातूंतूच म्हज्या अभिनयाचें श्रेय आसा अशें देखून हांव हो पुरस्कार तांकां ओंपतां आनी म्हाका खूब खूब आनंद जालो. देखून मंगळूर विश्व कोंकणी केंद्राचे हांव मना काळजासान पयलीं उपकार मानतां. हांवें नाटक बसोवपाचो प्रयत्न केलो, एकांकिका बसोवपाच्यो, पूण हांवें नांव म्हजें दिलें ना. म्हाका जाय आशिल्लें म्हजे कलिग्स आसात ते तयार जातात नाटिका बसोवपाक आनी त्या दृश्ट्यान हांव पॉप्युलर हायस्कुलांत तितलें जालें ना मडगांवांत, पूण जेन्ना हांव हांगा मोने आयलो, जेन्ना धार बांदोड्या आयलो आनी जेन्ना तिस्क आयलो, थंय तिनूय इस्कॉलांनी हांवें कोंकणी नाटिका बसोवपाक लायली टिचराक, तांकां मदत केली कोंकणीची नाटिकां बसोवपाक आनी ते कला अकादमी सर्तीक प्रेजेंट करपाक भाग पडले. आनी ताका लागून त्या इस्कॉलांनी कोंकणी नाटिका स्पर्धेक बसोवपाक कोंकणीचो प्रसार, कोंकणी नाटिकेच्या मार्फत कोंकणीचो प्रसार आनी कोंकणी नाटिका सादर करपाक आमकां कठीण पडोन देखून कोंकणी कितली लागीं असो एक जो हेतू मनात आशिल्लो कोंकणीक लागीं करपाची भुरग्यां मदीं, त्या प्रसारांत आनी प्रचारांत हांव सक्सेसफूल जालो आनी त्याच बरोबर नाटिका हो विशय लोकांक भुरग्यांक आवडपाक लागलो आनी ताका थोडोसो कारणीभूत हांव जालो. आनी ताजो परिणाम इतलो जालो की ते बसयता शालेय लेवलचेर डायरेक्शन हो आतां नाटकाच्या लेवलचेर जो आसा तितलो नासता. ताका लागून म्हाकाय डायरेक्शन करपाचे थोडे थोडे अनुभव मेळूं लागलो आनी तातूंतल्यान हांवें कोंकणी नाटक थोडेशें डायरेक्ट करपाक शिकलो. हो शालेय लेवलवयलो एकांकिका बसोवपाचो म्हाका जाल्लो तो फायदो. आनी भुरगे आतां सुद्दां म्हाका केन्नाय सांगता, सर तुमी नाटिकां बसयल्ले कारणान आमी स्टेजीर उबे रावूंक शकले, खंय गांवगिऱ्या वाठारांनी जावं किंवा स्पर्धात्मक रंगभुमीचेर. म्हाका आमचे टिचर्स जाता, सर तुमी आमकां डायरेक्शन करपाक दिल्ले कारणान तुमचे म्हणजे वजेरीत आमी डायरेक्शन केलें आनी डायरेक्शन हो प्रकार थोडोसो शिकले इतलेंच. आनी ताजेर आनी एक गजाल हांवें बरी केल्ली, म्हणजे हांव सांगता कित्याक प्रयोग केल्लो म्हणून, की पोंडा स्कुल्स असोसिएशन संस्थेचो जे अध्यक्ष जालो किंवा हांव सांस्कृतीक कार्याध्यक्ष जाल्लो तेन्ना हांवें आमचे कडेन मराठी, कोंकणी, हिंदी आनी इंग्लीश अश्यो 3-4 भाशा चलतात पळय शालेय लेवलचेर. तातूंतले कोंकणी आनी मराठी टेक्स्ट बुकांतले धडे जे आसा तांकां नाट्यरूप दिवन शाळांनी ड्रामाटायजेशन ऑफ स्टोरी अशें करचें म्हणलें आनी तातूंतल्यान 3-4 लेखक तयार जाले, दिग्दर्शक तयार जाले, थोडी नवी नाटकां बरोवपाक शिकले, नाटिकां बरोवपाक शिकले आनी हो सगळो परिपाक स्कूल लेवलचो अनुभव घेवन जाता पळय ताजो परिपाक म्हणजे इतले लोक निर्माण जाले. कोंकणीचो एक गट, केरळ कोंकणी रंगभुमीचो एक गट, कारवारांतलो एक गट आनी जे जे कडेन गट आसा हांची एक कंबायन एक बैठक जावची. आदान प्रदान करपाक आमी कितें करूं येता हाजें विचारमंथन जावचें आनी विचारमंथनांतल्यान जें सोल्युशन येतलें तें तुका आमच्या एकामेकाच्या हाका नाट्य संस्कृतीक पोशक ठरतलें आनी आदान प्रदान जाता. आनी ताका तुका एक पयलें काम करूं येता की खंयचेय भाशेचो किंवा खंयच्याय संस्कृतीचो खंयच्याय विशय लोकां कडेन बरो पावतलो, नाटकां सारकेलें बरें माध्यम ना.
सगळे कला प्रकारा भितर नाटक हो श्रेष्ठ माध्यम. आणि ते नाटक जर प्रत्येकान म्हणजे आमच्या गोंयचे नाटकात गोंयचें एक नाटक, मंगळूरचें एक नाटक, केरळाचें एक नाटक, कारवारच्यान आयिल्लें एक नाटक, अशीं 4-5 नाटकां आसात किंवा आनी खंय जर कोंकणी कल्चर आसा जाल्यार ते सगळ्या नाटकाचो एक महोत्सव गोंयांत एक घडयलो, केरळाक एक घडयलो, कर्नाटकांत कारवारा एक घडयलो, मँगलोराक स्वतान घडयलो. अशें जर जायत जाल्यार आमकां कोंकणीचे वृत्ती खातीर पोशक वातावरण निर्माण जातलें. आनी किंबहुना कोंकणीच्या वातावरणा खातीर म्हणजे कोंकणीचो प्रसार प्रचार तरणाटे पिळगेन कसो करचो हाजे जर आमकां जर साक्षात्कार जावं जाय जाल्यार आमी म्हाका दिसता मँगलोरच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या जाळवणदारा कडेन बरेपैकी भासाभास करून तांणी कितें केलां प्रगती हें जाणून घेवपाची गरज आसा आनी तांचें अनुकरण करपाची थोडीशी गरज आसा अशें म्हाका जाल्लें दिसता. पंचावन वर्ष रंगमंचीचे सेवा कोरनू नाटक म्हणल्यार एक उत्तम माध्यमाद्वारे कोंकणीचे प्रसार प्रचार आणि मुखावेल पिढीक त्या पावोची कामं साध्य स म्हण कळून नटश्रेष्ठ म्हणून घेतिले अभिनय कलेचो रायू हे एक ह्या वर्साचे डॉक्टर पी दयानंद पै रंगश्रेष्ठ पुरस्काराक भाजन जालेले श्री अजित गणपत शेणवी केरकर हांणी आमगे सुयोग म्हळ्यार हांणी आजी आमगे ह्या कार्यक्रमाक आयलीं ती हांणी वेदीर येवका म्हण हांगेले निमगून घेता हांकां श्री गिरीधर कामत हांणी वेदीर आपोवंगेन येवका म्हणून विनंती करता. श्री अजित गणपत शेणवी केरकर हांकां 2022 इसवेचे डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार आतां आमी हस्तांतर करतसती तांकां अभिनंदन पूर्वक जावन हे एक पुरस्कार दिवन आमी मान करतसती. अत्यंत गौरवान तांकां पामारी फुल्लामाळा तशीच फल दिवन नमन करून डॉक्टर पी दयानंद पै रंगश्रेष्ठ पुरस्कार 2022 हे हांकां दिवचे सुसंधी ही. 55 वर्साची हांगेल सेवा 100 वर्साची सेवा जावो आनी के मस्त जनाक कोंकणी रंगभूमीचे एक शक्ती हांणी समजोवन सांगचे तशी जावो आनी आमी हे पुरस्कार दिवचे कोंकणी रंगभूमी वाडून येवका मस्त जन नट नटी आनी नाटककार आमगेल मदें तुकून उठोन येवका म्हणलेले एक आशयानी हे स्वीकार केल्लेले श्री अजित गणपत शेणवी केरकर हांकां अनंतानंत वंदन. श्री जी लक्ष्मण प्रभू श्री जॉन पेरमनूर श्री मुरलीधर शनाय आणि श्री संजीव वेर्णेकर हांणी डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी रंगश्रेष्ठ पुरस्कार हाजे निर्णायक मंडळीचे संदे जावन आशिल्ले. बंधूनो आमी ह्या वर्साचे आखरीचे पुरस्कार ते दयानंद डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी पुरस्कार हे एक अनुवाद साहित्याक पाव जेवचित असले पुरस्कार हाजी नाव आसा डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार म्हणून हे श्रीमती विद्या रत्नाकर पै हांकां ह्या संदर्भारी दिवचे आसा. श्रीमती विद्या रत्नाकर पै हांगेले एक परिचय कोण दिवका म्हण हांव निमगून घेता. ह्या वर्साचे
डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्काराचे घेवपी जावन आसाची श्रीमती विद्या पै हांणी. Srimati Vidya Pai is a celebrated translator known to every Konkani lover across India. A dedicated translator of fiction from Konkani to English, she has to credit masterpieces such as Pundlik Nai's Achev translated as The Upheaval, Mahabaleshwar Sails Kali Ganga, Yug Samar and Hevte translated Hautam translated respectively as Kali Ganga, Age of Frenzy and The Kiln respectively. She has also translated fiction from the pen of stalwarts like Meena Kakodkar and Prakash Paryekar. Unbelievable as it may appear, it is a fact that her dedicated work has been instrumental in opening new vistas of non-Konkani readership in India and abroad for Konkani literature, as also in bringing around rare opportunities such as recognition and honor in foreign universities, winning national award in the galaxy of other Indian languages to outstanding literary giants in Konkani. As the via media for postgraduate study, independent criticism and research on Konkani literature in English, Vidya Pai's work is of paramount significance. She has done yeomanship service in propagating and helping others attain glory for Konkani literature. Srimati Vidya Pai's work has been published by reputed institutions and publishers such as NDT India and Oxford. Her sterling contribution will be long remembered in the annals of Konkani literature in the 21st century. Dr. P. Dayanand Pai Vishwa Konkani Anuvad Puraskar is awarded to Srimati Vidya Pai for her outstanding translatory literature works. आमगेल गोड कोंकणीचे गोडसाणी प्रपंचाद्यंत इंग्लिश साहित्य मुखेन जनांनी वाचूका म्हणलेले एक दृश्टेनी कोंकणी भाषेक एक मस्त होड एक साधना एक योगदान श्रीमती विद्या पै हांणी केल्लेलें आसा. आमगेले सुमार 7 कादंबरी हांणी भाषांतर करून इंग्लिश वाचप्यांक दिल्लेलें आसा. असले श्रीमती विद्या पै हांगेल प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली म्हण पळोवया. म्हाका कसले बॅकग्रावंड लिटररी बॅकग्रावंड कसले नाशिल्ले. दे प्युअरली बाय एक्सिडेंट आय स्टंबल्ड इन टू दिस फील्ड म्हणटा पळय तशें जालेलें. 1994 अंतू एक साला 93 अंतू एक साला एडवर्टिजमेंट पळयलें कलकत्ता रावचे. तो कलकत्तांतू एक तांचे न्यूज पेपरार एक साला एडवर्टिजमेंट पळयलें कथा ट्रान्सलेशन कॉन्टेस्ट म्हणून. तांतू इफ यू आर इंट्रस्टेड इन टेकिंग द बेस्ट ऑफ a language to a wider readership एक 15 रुपये डीडी कोण पेटली एक दिल्लीचे एड्रेसाका पळय आनी तांतू लिस्ट ऑफ लँग्वेजीस पळयतना कोंकणी आसा. तें जाल्यार भारी आश्चर्य जालें. त्या म्हळ्यार आमकां सगळ्यांनी थंय मद्रासी नाजाल्यार सावथ इंडियन म्हणचे आशिल्लें. सो ते लिस्टांतू ते गांवांत कोंकणी दिसतना ते कशें पळया म्हणलें करून ते पेटयलें. थंय सुकून ते तांगेल फॉर्म ऑफ म्हळ्यार एडमिशन फॉर्म आनी ते ते काणयेचे सायकल स्टायल केले शीट्स आयलींची ते चंद्रकांत केली म्हणलें तांगेले अबोध मोग म्हणलें काणी आशिल्ली. ते पळयलें तांतू भितर जात कशें म्हळ्यार उलोवचे कोंकणी म्हळ्यार आमची गेल भास हांगाची मँगलोर केरला तसली भास जाल्यार ती काणी पळयल्यार ब्रॉडली स्पिकींग आमची गेल कोंकणी म्हूण कळटा. जाल्यार तांतू भितर मस्त शब्द सकट प्रयोग केलेलो ते म्हाका गुर्तू नाशिल्ले. जाल्यार कसं करचें कळ्ळें कोण पेटयता म्हणलें पेटयलें. तशें गॉड वॉज कायंड म्हणून का तांतू अवॉर्ड मेळ्ळे आनी वेंकटरमण KR नारायणन वायस प्रेसिडेंट आशिल्लेची ते टायमार तांणी ते अवॉर्ड सेरेमनी दिल्लींत केलें. आतां म्हगेल प्रॉब्लेम कसो जाताले हांगा भास दिली हांगाच साहित्य आशिल्लें जाल्यार म्हाका कल्चरली कळत आशिल्लें मँगलोर आनी ह्या सायडाचें जाल्यार हांगाच भाशेन तूं हांगाच साहित्य कन्नडान बरोवचें. म्हाका कन्नड कळना. म्हाका कळटा देवनागरी
देवनागरी भाशेंत हेचे साहित्य कोंकणी कसं म्हळ्यार गोंयचे तयार केलेले तर गोंयची भास आनी कल्चर आनी सकट त्या वेळी म्हाका कळना हे बेसीक प्रॉब्लम तवळ आशिल्ले विथ एक्सपिरियन्स इतले वर्स करतना ते कम्फर्टेबल जावचें सूर जाला जेन्ना ते कालाक हे भारी व्हड प्रॉब्लम आसताले भास इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग युनिफायींग फॅक्टर म्हणटा पळय तशी ते आमकां ते कालाक कळना ते म्हळ्यार ना जाल्यार आमी भायरचे जन थंय सकट बंगाली तांकां सगळां पळयतना भारी आश जेवचे आशिल्ले थंयचे चेडवांक सगळ्यांक वर्सान वर्स कितली काणयो एन्युअल दुर्गा पुजे टायमार पुजा लिटरेचर म्हणून बरोवचे आशिल्ले जनान तांगेले सकट इतली सकट आसता आमगेले भाशेन कांय ना आमगेले विशय कोणाकय गोतना म्हूण ते एक सान दोन एक मनांत आसताले तितले दूर रावप देखून ते जाल्यार आतांय पळयल्यार आतां कोंकणी आतां हांव सूर करचे टायमार हे अचीव तांणी पब्लीश केले एज द फर्स्ट कोंकणी नॉवल इन ट्रान्सलेशन म्हणून ते एक पब्लीश करून घेवका जाल्यार मस्त बात जाली खंयची पब्लिशर आल्या चिमकल्यार तांणी म्हळ्यार रिजेक्शन स्लिप्स पेटोवचे आशिल्ले मेळय नाशिल्ले कडेर ते जाले बस्ती वामन शेदे मामो तांणी फर्स्ट कलकत्ता येयले केदार म्हळ्यार ते वर्ल्ड कोंकणी काँग्रेस फर्स्ट टायम जालेले पळय 90s तो तांणी कलकत्ता येयलेची त्या टायमार तांगेलो गुर्त थंय जालेलो तेज्या तर आमकां कसली वाडी मुंजी कसले आसून मंगळुरा येवचे टायमार तो तांगेल्या मेळचे आशिल्ले तांणी हांगा हाडून हे वर्ल्ड कोंकणी सेंटर बांदूच फुडें तवळी आमकां येवन आयल्यांची म्हाका मेळ्ळे बामणाक मागीर येवन आमी भेट दिवच वतालीं तांगेर वटून तशी चलतर आशिल्ले थोडी एक फावटी कसो जालें म्हळ्यार हे डॉक्टर रविंद्र केलेकर बाब तांकां ज्ञानपीठ मेळ्ळें फर्स्ट टायम जेन्ना तांगेलें साहित्य पुराय गुजराती मराठी सकट भाशेन आशिल्लें जेन्ना ते ज्ञानपीठ मेळचे टायम भितर तांगेल्या इंग्लीश ट्रान्सलेशन्स ना आशिल्लीं तर बस्ती मामान फोन केले तूं करतुवें म्हणून तूं करतुवें एक भारी म्हळ्यार गडबडीन करची एक व्हेरी क्वीक प्रोजेक्ट आसा तांगेले एसेज ट्रान्सलेट करपाक जायत म्हळें ते मागीर तांणी सिलेक्ट करून हांगा चुकून खंयची कमिटीन तयार करून पेटोवन दिलें आनी ते कलायडोस्कोप म्हणून 2008 रविंद्र बाबाले एसेज ट्रान्सलेट करून पब्लीश जाले ते पॉप्युलर प्रकाशनान पब्लीश केलेले तेज्या तर मागीर हांगा स्कीम आसा पळय कोण कोणाक बिमला वी पै बेस्ट बूक अवॉर्ड मेळटा एवरी इयर ते तांचे ट्रान्सलेशन इंटू 3-4 भाशेचे विश्व कोंकणी केंद्र करयता तशें जाताना महाबलेश्वर सेलाले हावठाण तांकां मेळ्ळें त्या टायमार द किल्न म्हणून हांव ट्रान्सलेट करून दिलें तशीच मिना काकोडकराले वास्तूक मेळ्ळें पळय 2020 म्हणून दिसता ते वेळी वास्तू अबोर्ड ऑफ जॉय म्हणून केलें तशें जावन कॉन्टॅक्ट जातर आशिल्लें आनी मागीर विश्व कोंकणी केंद्रा वटून संपर्क राखून जाले आतां हे दयानंद पै विश्व कोंकणी अवॉर्ड स्विकारतना मस्त उडगास येता बस्ती मामालो तांगेल स्मृतिका नमस्कार करून म्हाका घेवका आनी हे घेवचे टायमार विश्व कोंकणी केंद्राची कमिटी ज्युरी कमिटी आनी हे सकट कोण कोण कार्यकर्ता आसाची तांकां सगळ्यांकय देव बरें करूं म्हणून सांगूका म्हूण दिसता म्हाका विश्व कोंकणी केंद्रानं गुर्त केलेले अवॉर्ड दिलेले सर्व साहित्य विद्या पै मायक धाण दितले आमगेले बस्ती मामू कोणाल गुण कशी कोणाल ताकत खंयची कोण खंयच्या बुदोन तसं म्हूण सोदून तांकां पर्सनली विश्व कोंकणी केंद्र आपोवन तांकां काम दिता आशिल्लें सगळ्यांक एक तांगेलें क्रियाशील व्यक्तित्व कसं ते भायर हाडूंक प्रयत्न करता आशिल्ले तांगेले उडगास करतना आमकां सगळ्यांकय बस्ती मामाले एक फावटी उडगास येवन गेलो म्हूण दिसता ह्या पटीचे डॉक्टर पी दयानंद पै कोंकणी अनुवाद पुरस्कार हे लाभिली श्रीमती विद्या पै हांकां वेदी रापोवन घेवन येवका म्हणून डॉक्टर किरण बुडकुले हांगे लागीं विनंती करता आमगेल कोंकणी साहित्य विशाल आसा त्या विशाल प्रपंचाक आमी दिवका जाल्यार ताजे भाशांतर जावका आसता असल कामां हाताक घेवन बेजार नाशी तांतू मस्त प्रयत्न करून विंगड विंगड रितीरी तिणें दुराचे कलकत्ता गांवांत आसल्या वरेन थंयची भास विंगड थंयची जन विंगड
जाल्यारीची कोंकणी लोकांलोटू संबंध दवरून घेवन हे काम निरंतर करतशे श्रीमती विद्या पै हांकां अभिनंदन. हांगेले साहित्याची ही सेवा आम्ही मस्त मोगान आणि संतोषानं गुर्तू करतात आणि मागीर एक शाल पंगुरून फुलांची माळ घालून मधुर फलवस्तू दिवन तिगेल्या ह्या कामाक आम्ही अभिनंदन सांगतात. श्रीमती विद्या रत्नाकर पै हांकां ह्या वर्साचे डॉक्टर पी दयानंद पै विश्व कोंकणी अनुवाद पुरस्कार मेळ्ळा. हांगा निर्णायक मंडळीचे ॲडव्होकेट उदय एल भेंब्रे, डॉक्टर किरण बुडकुळे धन्यासती, डॉक्टर पी रमेश पै, गोकुलदास प्रभू माम, तशी मेल्विन रॉड्रिगस हांणी असल्यारी वेदीर येवका म्हणून निमगून घेता. आता हे सगळे सुवाळ्याचे उडगासा खातीर आमी एक फोटोक पोज दिवका म्हण आमगेले आईचे पुरस्कृत महानीया लागीं विनंती करता. तांकां वेदीर आपोवंक घेवन बसकार हक्का म्हणून आमगेले कार्यकर्ताल मदें तो हांव निमगून घेता. सुरेख खुर्ची पुरा सप्तऋषी मंडल असल्यावरी 7 पर्जळीत नक्षत्राचे हो गुच्छो आता वेदिरी एक उडगासाचे एक फोटो काढची कदिरी वेदिरी श्री माणिकराव गवणेकर, डॉक्टर जयंती नायक, श्री वल्ली कॉडिस, डॉक्टर लविना एम नोरोना, डॉक्टर बंटवाळ शांताराम बाळिगा, श्री अजित गणपत शेणवी केरकर आणि श्रीमती विद्या पै आमगेले माननीय पुरस्कार विजेत महनीय आमगेले सप्तऋषी मंडलाचे पर्जळीत तारा.
ना आज ह्या वेदिरी एक मुख्य चलल कार्यक्रम आसा सगळ्यांनी तांतू भाग घेवनूच मुखार सुका म्हण निमगून घेता सगळ्यांनी दय दवर न्हू येवन सभेन तो बसका म्हण निमगून घेता आज पुरस्कार मेळलेले आमगेले हे महानीय आले घराची कुटुंबाची हांगा कोणी असल्यारी दय दवर न्हू तुम्ही वरन फोटोक पोस्ट दिवचे खातीर येवका कुटुंबाची सदस्यांनी फोटो खातीर येवका म्हण निमगून घेता तशीच वरलेल्यांनी दय दवर न्हू हांगा आसका हांगा आज बस्ती वामन शेणे संस्मरण उपन्यासाचे कार्यक्रम आसा त्या दिवचे खातीर नामणेचे मानवाधिकार आणि ग्राहक अधिकार मार्गदर्शक जावन आशिल्ले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानबाग आमगेल मध्ये आसा ती